नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. महत्वाचे विशय आहात. जो एक मॅ पंचायतीचो जो तुम्ही आयकलो आज हावसा भितर, दुसरो आसा तो हॉस्पिसिओचो जो सकाळी बरोच गाजलो, आणि तिसरो आसा तो काल जो पावर मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्लो तो लायटीचो, जो प्रत्येक मनशाक सामको काळजाच्या लागीं सारको. दोन मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात काँग्रेसीचे फुडारी आणि नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा. बाबाशान, वेलकम टू द स्टुडिओ. दुसरे आसात आमचे बरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी, कलंगूटचे आमदार आणि डेप्टी स्पीकर मायकल लोबो. नमस्कार. आय विल स्टार्ट विथ यू आणि हॉस्पिसिओ वयल्यान सुरवात करूया. आणि कारण तुगे शेजराक हॉस्पिसिओ आसा, कितें प्रॉब्लेम आसात? आनीक आज पावर हेल्थ मिनिस्टर वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट की नवी हॉस्पिटल सुरू जात तितली गजाली जाग्यार पडटल्यो, आणि आतां जितली जाग्यार घालपा जातात तितले आपणी घाल्यात म्हणून. यू आर सॅटिस्फायड विथ हिज आन्सर? आयज न्यू हॉस्पिटल स्टार्ट जात म्हणून सांगल्या. 2016 सांगलेलें डिसेंबर म्हळ्यार हॉस्पिटल स्टार्ट जात म्हणून. आयज 17 कवर जायत येयलें. आयज देखून ताजें हाफ देखून काम जाल्ली ना. आयज म्हाका दिसना ती आनी 2 वर्सान देखून हें कंप्लीट जाता अशें म्हूण. ते म्हणटात की मे 2018 म्हणून. तुका दिसना? म्हाका दिसना जायत म्हूण. तेजें काम कांयच जालो ना आनी काम मात स्लो आहा. पयलीं ते इलेक्शना लागून 2016 काम सारकें नेटान दवरलें. आतां इलेक्शन जायत सावन काम सारकें स्लो आहा. ताका आनी 2-3 वर्सान देखून म्हाका दिसना तें काम जायत अशें म्हूण. तूं म्हणटा की साश्टीकाराक इतली बेगीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेळना. हे व्हेरी इंटरेस्टिंग. कारण म्हाका याद आहा 2012 जेन्ना तुमी पावराचेर आयिल्ले तेन्ना सावन तें हॉस्पिटल आसा तेन्ना तुमी तें हॉस्पिटल दाखयताले की बाबा पळय आमी कंप्लीट करतले. दुसरो तो कॉम्प्लेक्स आशिल्लो डिस्ट्रिक्ट, तो तरी कसो बसो कलेक्टरेट म्हूण सुरू जालो. 5 वर्सां जालीं तुमची सरकार आसा. हें आतां 6वी वर्स. अजुनूय आमकां सांगता तुमी की आनी 1 वर्स लागतलें म्हूण तें हॉस्पिटल चालू करपाक. हो फक्त त्या हॉस्पिटलाचो प्रश्न न्ही. गोंयच्या हेल्थ बाबाशान काँग्रेसचो नेव आमदार आनी म्हाका दिसता बीजेपीक सपोर्ट करपी लास्ट टायम आवेर्जान फुट्टाडो, मागीर कायतू, बेंजामीन, हेंकां सगळ्यांक ही लागताले हे सपोर्ट करपी. खंयचीच गजाल मिकी पाचेकूय आसलो आमकां सपोर्ट करपी गेल्या फावटी. खंयचीच गजाल जावंक शकना अंटील अनलेस यू गिव पर्सनल इंट्रस्ट. हे म्हाका तरी दिसता आनी गोंयच्या लोकांकूय दिसतलें. खंयचीच गजाल तूं करूंक सोदता तर तूं यू हॅव इंटेन्शन टू डू समथींग फॉर द पीपल, जनरल पब्लीक. मायकल, डोंट यू थिंक दिस इज रॉंग? तूं म्हणटा की तुमगे 5 वर्स सरकार आशिल्ले, जे 2 जाण हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले, तातूंतलो एकटो चीफ मिनिस्टर जालो, दुसरो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. तांणी काम केलें नाल्यार कोता जाता, पण थंय सायडीच्या आमदारांनी इंट्रस्ट घेवन ते करपा जाय म्हणून. डोंट यू थिंक दिस इज रॉंग? तांणी घेवंकच जाय ना. जेन्ना मंत्र्यांनी न्हिदपाचें, जेन्ना मिनिस्टर ऑर चीफ मिनिस्टर ओ कोणूय आसूं तो काम करिना, तेका परतून उगडास करून दिवपाचो काम आमदाराचो आसता. हांवें जेन्ना 2012 हांव जिखून येयलो, 1 वर्स जेन्ना बॉब मारली की गोंयच्या कचऱ्याचेर, जेन्ना हांवें बॉब मारली की पाडो प्लास्टीक कित्याक खाता, प्लास्टीक कशें जिरता, हेचेर हांवें अशीं क्वेशनां घातली, 300 क्वेशनां घातली. प्लास्टीक रोडार कित्याक आहा? ऑफिसांतले गव्हर्मेंट ऑफिसान जेन्ना डास्टबिनान प्लास्टीक पडटा ते खंय वयता, ते कोण प्रोसेस करता? सो हांवें वेगवेगळे भाशेनी घातली की मिनिस्टराचे नदरेक हाडपाक की हाव सिरियस इज द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज इन गोवा. सो तेचेर तोडको काडपाक हांव तेका फाटल्यान लागलो तेजे सारकी. ते हें कशें लागता ते जाणा. तुमगे फाटले कॅबिनेट कशें आशिल्लें तें सगळ्यांक खबर आहा, म्हणून तातूंतले कितलेशे जाण घराय गेले. But if you be after something and if you have intention, तो म्हणटा तुम्ही फाटल्यान लागपाय म्हणटा मिनिस्टराच्या. आयज अनेक दिस इज स्ट्रेंज लॉजिक की विजय सरदेसाय आमच्या हाऊसान गेल्या फावटी जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो, तो एवरी बजेट स्पीचा रिप्लाय दितना तेजो हो एक मुद्दो 5 मिनटां तेजेर उलयतालो. हॉस्पिसिओचे कंडिशन कितें आहा आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयज कित्याक जाय साऊथ गोवा, जे ते व्हडले बांदता पळय ते कित्याक जाय? सगळे म्हणजे ओवर सायज बांदता म्हणून सांगले. मागीर तितून मागीर हें घालता सांगले नर्सिंगाचे एड्युकेशन, नर्सीस जावपाचे सगळे. बट ऑल सेड इज डन इज आयज विजय सरदेसाय सरकारान गाडी हलना. आय हॅव बीन
अदर डे इन साऊथ गोवा रवींद्र भवनान गेलो हांव मुद्दाम रावलो थिंगा ऑस्पिसियोच्या फुड्यान हांवें पयले कितलेशेच लोक काम करता सो आय हॅव ऑल्सो आस्क्ड विजय सरदेसाय ही सेड इज टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट यू एग्री विथ दिस पण तेणे हांव कितें म्हणटा नुवेच्या आमदारान थिंगा एक म्हयन्याक एकदा तरी विजीट यू गो विथ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस तो म्हणतात प्रेशर तुम्ही घालपा जाय मिनिस्टर एकदा मिनिस्टर कडे तुगेलो इंटरेस्ट घेवपा ना बट तुम्ही फाटल्या लागपाय मिनिस्टराच्या यू एग्री विथ दिस हॉस्पिटल स्टार्ट केलोलें काँग्रेसान आनी आमगेलो ताजे उपरांत अनेक सरकार जाले दिगंबर कामत सारको तेगेलो पर्सनल इंटरेस्ट घेता आनी म्हाका दिसना तो हुंयचे फंक्शना वच कसले मिटींग वच तो हॉस्पिटला खबर सांगेल बगर मीटिंग कोना वो एक स्पीच कोना सगळे स्पीचीन तेगे हॉस्पिटलाचे प्रेशर घाल हॉस्पिटलाचे उलयताच सदां गव्हर्मेंटाक ताशेता 5 वर्स जालीं गव्हर्मेंटा एगेन्स्ट उलयता हॉस्पिटला लागून आज देखून असेंब्ली म्हाका सत्ता उलयला पूण आज पासून हांव कित्याक जायना विजय सरदेसाय सारके नेबर तो विजय सारके क्लोज हॉस्पिटल हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सारके क्लोज घरा कडेन लागीं दिसती पडटा शुड नॉट बी अ पीच फॉर फुटबॉल म्हणजे याचो ब्लेम काढून तेजेर घाल म्हाका दिसता हॉस्पिसियो इज रिक्वायर्ड district hospital is required for the people of South Goa. Correct. Not only for Sashti, for the people of South Goa. Michael, correct. And this is very important. Michael, correct. And it requires to be done on top priority. At the top priority 7 वर्षां कशी जायना ना हांवें तेच सांगला ताका की तुम्ही पर्सनली लायक आता नुवे हा मागीर थिंगा हिंगा सगळे ते नेबरिंग सगळे साश्टीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहात 7 फातोर्डा विजय आहात मारगांव हेंच्यांनी म्हाका दिसता थिंगा 15 दिसांनी सगळे आमदार म्हणून वचोन थिंगा डायरेक्टराक हाडून GSIDC हाडून एजन्सी जी काम चालू केला GSIDC तांकां जो तर म्हयन्याक एकदा हाडून तेजे कडसून रिपोर्ट घेतलो वॉट इज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क म्हाज्या हिसपान हें काम फुडें वयतलें दुसरी until and unless you do not put pressure even if you are in government आता तू आमच्या सरकारान जर आसलो as our MLA and if you do not put pressure nothing happens I have seen it I have practical experience कित्याक हांव म्हणटा तुका कित्याक तुमचो आमदार आसलो आता तू जिखला तो सीट कोणाचो आसलो मिकी पाचेको गव्हर्नमेंटान आसलो MLA आमचो आसलो तो म्हणजे गोवा विकास पार्टी वॉज सपोर्टिंग द गव्हर्नमेंट प्लस सेम लायक गोवा फॉरवर्डाचे आयज 3 आहा तेजे 2 आमदार आसले both supporting the government he was minister also but why did the hospital take so long Agarthan was minister because they have not taken personal interest correct so personal interest एक गजाल तुका तो म्हणटा की पर्सनल इंटरेस्ट घेतल्यार कामां जातात एडमिनिस्ट्रेशन तुका जरी दिसलें की बेगीन जावपा जाय म्हण ते जावपाना तुमीच थंय वचून तुगेले हातपाय मारचे पडटले आर यू रेडी फॉर दॅट एटलीस्ट आय कॅन आस्क यू दॅट ते आमच्यान करपा जाता आमगे चडशे सालसेती MLA आम सगळे आहाय एकठांय जावन आमच्यान वचोन प्रेशर घालपा जाता तेजेर पूण तांकां फायनान्स मेळपा जाय ना फायनान्स मेळपा जाय सी आय टेल यू समथिंग GSIDC वो टेंडर दिल्लो हा कॉन्ट्रॅक्टर एकूच काम घेवन आसना तो कॉन्ट्रॅक्टराची 4-5 जाग्यार कामां आसता ते सेम कॉन्ट्रॅक्टराचे हांव आय एम जस्ट गिविंग यू एन एक्झाम्पल सो GSIDCच्या फाटल्यान तुमी लागत तो MD कोण आहा पळय तो और तेजो कोण कन्सल्टंट हा इंजिनियर हा तेंका जो तुम्ही म्हयन्याक एकदा हाडून थिंगा उबे करीत तागे म्हणणे कित्याक तुमी जर पयशे दिना तो कॉन्ट्रॅक्टर हातवर काडटलो हांव एक सांगू तुका पयशा खातीर काम उरचें ना पयशे 100% तुमी फाटल्यान लागलो जाल्यार पयशे वयतले न्हू तुमी फाटल्यान लागले जाल्यार पयशे वयतले हांवें तुका म्हाजो एक्झाम्पल दिलो हांवें 2 वर्सांनी गार्बेज प्लांट बांदलो कित्याक हांव तेजेर काम केलें म्हणून हांवें काम केलें हांव फाटल्यान लागलो GSIDCच्या फाटल्यान लागलो कॉन्ट्रॅक्टराच्या फाटल्यान लागलो कंपाऊंड वॉल बांदून दिले आमी सगळे जाण कलांगूटचे लोक एकठांय जावन आमी लँड एक्विजिशनाक हेल्प केलो तशें जावपाक जाय सेकंड इश्यू इज आतां प्रेझेंट न्ही ते आतां बाबाशान म्हणटा की ताका जावपाक लागतली 3 वर्सां म्हण ना हांव सांग तुका 1 वर्स तुमी जर तर डे टू डे मॉनिटरींग करशात जाल्यार उलयता ते आयक मॉनिटरींग ऑन एवरी 15 days तुमी थिंगा वयशात तुमचे प्रेझन्स दाखयशात जर तर इन 2018 ते कंप्लीट जाना डिसेंबरान जाल्यार म्हाका सांग तूं बरें तुवें 6 म्हयने वाडयले इफ यू डू मॉनिटरींग हेल्थ मिनिस्टर मे म्हणटा तूं डिसेंबर म्हणटा हांव सी यू हॅव टू गिव अ अर्ली डेट बट जो जर डिले जाली
Maximum डिसेंबर बरं. 2008 मग- बट मे 2018 इट इज पॉसिबल इफ यू ऑल गो ऑन डेली एक बेसिस गजाल ती आतां हॉस्पिसिओची कारण हे सगळें जाता मेरेन तूं म्हणटा 3 वर्सां तो म्हणटा करयाक प्रेशर घालून म्हण बट तितले मेरेन तरी साऊथ गोवाच्या सगळे लोकांक हे ते हॉस्पिसिओचेर दीस काडपा जाय सद्याक हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की जात तितले गजाली आपणी जाग्यार घाल्यात लोकांक त्रास जावपा ना इतली तरी जतनाय घेतला म्हण यू एग्री विथ हिम कारण तुमगेले तर लोक ती सदां वतात तुमकांच फोन करता मागीर थंय कितें जालें की मागीर आमदारां फोन करप जाता तुम्ही सॅटिस्फायड आहात सद्याक हेल्थ मिनिस्टरान ज्यो ती इम्प्रुवमेंट्स केल्या ताजेर लास्ट 5 years जाली पयलीं हेल्थ मिनिस्टर आमगे पार्सेकार आसलो तोय अशें कोण डेट दीत आसलो 6 months 1 year आडोयन इलेक्शनां वयलीं 2016 कंप्लीट कोत म्हूण 2016 तेंकडे थंय आजून देखून म्हाका दिसना हॉस्पिसिओची परिस्थिती कशी आहा हॉस्पिसिओ परिस्थिती सारकी बॅड तितून कोण मनीस वयता पोत बरो जायना तो म्हणून जायना तितून पयर हाडटयला तेजी ग्रील पळो एक बायलेचेर ती बायल बरी जायन भायर सताली ग्रील पळो आनी पत हॉस्पिटलांत गेली असो तेजी सारखे परिस्थिती सारकी बॅड जालो आहा थिंगा भितर चल जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आपणी जात तितली जाग्यार घालो म्हण हेल्थ मिनिस्टर सांगत आज देखून तेणे असेंब्ली सांगिल्लो आपण केलें म्हूण म्हळ्यार थिंग भितर चल जाल्यार ते वास येता चोयन आनी मनीसांनी बरो जावपा दुयेंस सोदी हाडपाचें ते बेड चल जायत आनी बेडशीट चल जायत आज आमगे एक्स CM दिगंबरान सांगला तीग जावं प्रेग्नेंट बायलो 2 बेडांचेर न्हिदोन आहाय अशें करून आमी देखून जायती चयल्या केस हे 2 बेड एक कोताय तीग जावं पेशंटांक घाताय कितले पेशंट सकला न्हिदलो आसताय अशें करून आनी हे हॉस्पिटल थिंग पावपाना आनी चडसो थिंगा लोक आमगेलो नॉन गवर्न्स येता नॉन गवर्न्स म्हणटा येयलो म्हणटा तांकां कांयच करूंक जायना येता आनी म्हणजे आमच्या गोंयकारांक न्ही हो मुद्दो चर्चिलांनी काडिल्लो सगळो नॉन गोवन्साचो मदीक सरकार चिंततालें की एटलिस्ट जे गोंयचे भायल्यान कोण जे GMC भितर येतात किंवा हॉस्पिसिओ भितर येतात किंवा आजिलो भितर येतात सरकाराचो एक प्लॅन आशिल्लो की तांकां चार्ज करपाचे एटलिस्ट गोंयकाराक गोंयच्यान भायल्यान येता तांकां चार्ज आय विल करेक्ट यू ऑन दिस हय तुमच्या सरकारान सांगिल्लें GMCक जो पयसो येता न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाक बसून जाल्यार तो सेंटराचो येता when the money is being spent on the central fund then you cannot do anything सेंटराच्या पयशांनी जेन्ना तूं मोडटा तूं चार्जीस कशे करतलो somebody will take you to court tomorrow बरोबर this is part of India पण एक काळार तुमच्या सरकारान संकल्पना मांडिल्ली but still under this scheme आता आमी जे स्किमी केल्या तितून आमी गोंयकारांक ते कार्ड दिल्ले आहा ते कार्डा वयरसून तुमी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचपाचें तेन्ना ते हें घालूंक सोदताले क्लॉज की GMC विल बी चार्ज डेट इज पॉसिबल आहा ते करपाक जाता सगळ्यांक चार्ज करपाचे फक्त गोंयकाराक त्या आपल्या तुमगे हेल्थ कार्डा लागून एक्झाम्पशन सो दीस इज पॉसिबल बट फॉर दॅट ऑल्सो लिगल ओपिनियन म्हाका दिसता घेवपाची गरज आहा कित्याक हांव म्हणटा हें बिकॉज मनी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट वॉज स्पेंड करेक्ट to build I'm not talking about district hospital आता बांधता पळय I'm talking about GMC जे राजीव गांधी कितें तरी थिंगा एक सायडीक एक्सटेंशन जे बांदल्या बिल्डिंग आय थिंक ऑल द मनी विच हेज कम फ्रॉम द सेंटराच्या पयशांनी जेन्ना तुमी बांदता हॉस्पिटलां that you cannot deny a person coming from Karwar you cannot discriminate on the basis of पयसून येता ते कारवारचे लोक येता finally they are all humans and you cannot send them and they are Indians मुनीस न्हू ते येता एक आशा धरून येता की आपले ऑपरेशन हिंगासर तपासतले आनी आपण ऑपरेशनूय करतले एक फ्री सर्वीस आहा ते थोडी मेडिसीन तुका इकती घेवची पडटा तांकां ना म्हणूंक जायना ना हांव तांकां ना मोडी म्हणा तांकां घेवप ना न्हू घेवपाकूच जाय गोंयकारांक प्रेफरन्स मेळपा जाय तांकां सर्वीस सारकी ना ती बेडशीट हाय ती गोंयकारांक दिवपा सारकी अशी न्हू ती बेडशीट हाय ती दुसरें अँब्युलन्स तिंगा एक पाट कोण भाई म्हूण देखून गेलो जाल्यार कितली वरां देखून रावों पडटा अँब्युलन्स ना म्हूण See, there are some issues I fully agree. Like these are small issues which can be resolved. I am very confident that जो health minister आहा तो तुमचो मनीस आसलो आता आमकां येयला तो बाब राणे he is very सध्या या सरकारा भितर तुमचो आमचो काय उरला कोण कोणाचोच कळना म्हाका सारखे कॉम्पिटंट मनीस सध्या तेंगे गव्हर्नमेंट 8 जा मिनिस्टर काँग्रेस आहा हांवें पयर म्हणिल्लें की दिस इज मनोहर पर्रीकर लेड नॉन BJP गव्हर्नमेंट म्हणून आय एम जस्ट टेलिंग यू दॅट विश्वजीत राणे जस्टीस दितलो ह्या डिपार्टमेंटाक हें म्हाका दिसता आनी गोंयकारांकूय दिसता आनी तेजेर आमी रावल्या पळयता की
दॅट टू बेडशीट्स बीन हे जे बारीक बारीक इश्यू आहा न्हू आय थिंक विदिन 1 or 2 months he'll solve this. दुसरो इश्यू हा पळय तो आयचो पंचायतीचो, कारण डिमांड्सी पंचायतीचे पंचायत मिनिस्टराचो रिप्लाय जाला आनी ताजो सगळ्यांत व्हडलो जो मुद्दो येता तो जिल्हा पंचायतीचो. नाव इन्सिडंटली म्हजे कडेन आज अशे 2 पॅनलिस्ट आसात जे पयलीं झेडपी जाले आनी मागीर तांणी इलेक्शन जिखून ते आमदार जाले, आनी तरी आसतना तुमी आमदार जाले पण झेडपीची ज्यो दैन जाताल्यो त्यो तश्यो आहात, ते सोंपत ना. वॉट इज रिक्वायर्ड टुडे? पावर्स फंड्स हें जालें इतलीं वर्सां चालू आसा, ते जातले अशें दिसता काय तुमी प्रत्येक खेपे येवप आनी विधानसभेक फक्त उलोवप? विधानसभेक न्हू, आमी रस्त्यार देखून येवन बोवाळ गेलो. हांव झेडपी हाचे दोन आनी आमकां 2 अरेस्ट देखून गेले पावर्सांक लागून. येयलो गव्हर्मेंट पावर्स दिता म्हूण सांगता, काँग्रेस जावं बीजेपी जावं पावर्स दिताय, फंड्स दिताय म्हूण सांगता, पूण आयज पासून कांयच ना. फंडूय नाही, पावर्स नाही, वचोन थिंग बसपाचें. मदीक एक बोवाळ जालो की जिल्हा पंचायती जायच कित्याक, मदीक तांणी म्हळेंय बी ताजे मोविनान ते एंडोर्स केले आनी मागीर ते परत मोविनाचेर पिकार जाले. What is it? Do we really need Zilla Panchayats? Now Zilla Panchayat, our ZPs have created good leaders. Our ZPs have given us MLAs. We cannot ignore that fact. But functionality जर पळयली किती परिस्थिती आसा ऑन ग्राउंड? खरेंच ZP आसून कितें जाता? लोकांचें काम जाता? ZP आसून काम जायत जाताय आनी उणी पयशान जाताय. आतां एक तूं रोड गेलो, आमगे PWDचे गेलो जाय, तो एक 10 lakhsचो तो ZP करूंक गेल्यार 5 lakhs भितर जाता. तूं एस्टिमेट तांगे लेस आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय घेताय आनी हेरूय केसो काम आहाय ती लोकां सगळे MLA कडेन जायनाय कामां. ZP जायती काम कोताय. म्हाका दिसता ZP आमगे गोंया आसूंक जाय. फक्त फंडिंग आनी पावर्स दिवपाक पावर्स टुडे यू आर इन पावर आनी तुवें म्हणटा तशें तुमी जर पर्सनल इंटरेस्ट घेतलो जाल्यार हें जावपाक शकता. घेतलो पर्सनल इंटरेस्ट? हांव सांगता तुका, ZP मेंबर जे आहा तेंकां एक गटर बांदपाक आनी हे बारीक रोड बांदपाक, लायक इंटरलॉकिंग पेवर घालपाक असली कामां दिवंक पाना. तेंकां साम प्रोडक्टीव वर्क दिवपाची आयज गरज आहा. प्रोडक्टीव वर्क हांव तुका जस्ट एग्जाम्पल दिता. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितक्योच आसता पूण तितून एक बरें चिल्ड्रन्स पार्क, जाणट्यांक बसपाक, जे आमची एल्डर्स आहा तेंकां बसपाक एक पार्क ना आमचे कडेन. ओपन स्पेसीस जेन्ना बिल्डर डेव्हलप करता, प्लॉट्स ओपन स्पेसीस म्हणून दवरता, ती ओपन स्पेस तो सांडून चल्लो पंचायत डेव्हलप करतली म्हणून. कोणें डेव्हलप करप? ती जिल्हा मेंबरान डेव्हलप करप. आनी म्हाका हें दिसता आमी एक शिंकेरीम पार्क घातला, चिल्ड्रन्स पार्क एंड एल्डर्स पार्क. तेंकां चलपाक 5000 स्क्वेअर मिटर तो आमकां जागो शिंकेरी सेंट लॉरेन्स चर्चीन दिलो, तेंच्या कॉन्फ्रारिया मेंबर्सान दिलो. आनी हे गांवां खातीर आमी पार्क केले. इतले सुंदर पार्क जे जिल्हा मेंबरान आमच्या ते इनिशिएटीव घेतली. हांवेंय थोडो फंडींग केलो तेका आनी बरे पार्क केले. असली पार्क जर ते करीत तेंकां जिल्हा मेंबरांक फंक्शनींग 2 वस्तू दिवंक जाता. आयज आमची PHC तूं वचोन बेश्टे पळय आख्खे गोंयान PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटर, ते कंडिशन्स आर डिटिरियोरेटिंग. करेक्ट. हे फंक्शनींग जर तर जिल्हा मेंबराक तुमी दिशात, आयज सगळी गोंयभर जे आमी म्हणटा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स ही बंद पडत आहा, तेंचे तुमी कितें उपयोग करतले? वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ दोज जे बंद पडल्या? शाळा बंद पडल्या, लॉक मारल्यान दवरला. तेका फंड दियात, ते रिपेर करून घेयात, तितून बरी ही लायब्ररी करा. ही लायब्ररी आयज आमचे जी SSC 9th 8th स्टँडर्ड 11th 12th हायर सेकंडरी आनी कॉलेज सेक्शन ह्या भुरग्यांक शिकपाक जाय, तेंकां ही लायब्ररी जाय. तितून बरे कंप्युटर्स घालून दिया, बरे इंटरनेट फॅसिलिटी दिया आनी तेंकां स्ट्रिक्टली फॉर ई लायब्ररी. पॉयंट इट्स आय ऑलवेज बिलीव वन थिंग की आमी व्हडली ब्रिजीस बांदतात, रस्ते बांदतात सगळे, बट देर आर 2 कायंड्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जाचे कडेन केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. वन इज हेल्थ आनी सेकंड इज एज्युकेशन. दोन गजालींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ते कशें आहा, तूं हेल्थ आनी एज्युकेशन हेच मुद्दे काडटा आनी बाबाशान म्हणटा की ZP रावल्यात की आमकां काम कितें तरी दितले आनी आमी लोकां खातीर कितें तरी करतले, बट तुमी फंडच दिना, पावरच दिना. हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलेले गेल्या फावटी की तेंकां ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर जितके आहा ती तेंकां जिल्हा मेंबराक इन्चार्ज कर, तितून भितर जितके फॅसिलिटी दिवपाक जाय. लायक यू टॉक अबाउट क्लिननेस, यू टॉक अबाउट ओल्ड टायल्स टू बी रिप्लेस, यू टॉक अबाउट गुड बाथरूम्स इन द PHCs and CHCs. Let the Zilla member spend the money. You give him fund. You agree with this? असली प्रोजेक्ट जर ZP कडेन आयले, they will be in contact. Productive they will be in contact with all the people. आयज देखो हांव डिमांडाचे पंचायत उलयला. हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, एड्युकेशन, मागीर आनी
आनी कितें सांगिल्लें हें सगळें जिल्लाको दीच म्हणून हांवें मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला आनी हें केलें जायत जिल्लाको म्हाका दिसता बरी काम जातलीं आमी जिल्ला फंडांतल्यान जायतीं प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहाय बोंद पडलो आहाय ती जायतीं आमी रिपेर केले जिल्ला फंडाचेर म्हणजे But हे main फंड दिले गजाल जाल्यार तुम्ही म्हणटा काम की करपाक proper No, हांव funding म्हणना आणि powers see he is talking little bit in a wrong way. Repair करप न्हू ती. You कुयदाद should घेवप. be given in charge. कुयदाद घेवप Yes. तांची. मिनिस्टर आसतलो हेल्थ मिनिस्टर आसतलो बट हू इज आयज कोण आहा तेंका इन चार्ज मायकल तू उलयत ते सगळे खरें पण तांकां ते तुमी फंड दियत ना न्ही, फंड दियत दिवपाक ना जाय न्ही न्हू, तुम्ही. फंड No, दिले no. जाल्यार किंवा See, जाता. once PHC is under Zilla, certain fund allocation like what is required to make upgrade this PHC. इथून सगळे वस्तू आसपा जाय. आता जर तू एक्सरे काडटलो जाल्यार तुका म्हणटा ती तू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वच, तू GMC वच. ते एक्सरे मशीन थिंगा आसपाक जाय. सोनोग्राफी मशीन थिंगा आसपाक जाय. स्मॉल थिंग्स लायक ब्लड बँक तुका आता तू गेलो थिंगा PHCन गेलो तुका मलेरिया चेक करपाक जाय तुका डेंगू जाल्यार चेक करपाक जाय आनी कितें जालें एक ब्लड बँक थिंगा आसपाक जाय Okay, एक बँक गजाल नाका म्हाका ब्लड चेकिंग लायक एक लास्ट गजाल म्हाका सांगात. एक डॉक्टर तरी आसा जाय न्हू Pathology lab सगळे तूं आहाय ते बेश्टे नर्स दवताय जाले लास्ट गजाल म्हाका सांगात. तुमकां दिसता की जे झेडपी जेन्ना आमदार जाता तेन्ना ताका भंय दिसता की आपल्या फाटल्यान जो कोण झेडपी जातलो तो फाल्यां आपल्या कॉम्पिटिटर म्हूण तयार जातलो म्हणून आसता कांय जाणांच्या तकल्यांत अशें. म्हाका दिसता सगळे MLA ते चिंतताय हय. म्हणल्यार हांव चिंतना ते हांव ZP आहा त्या दोना MLA बील ना आनी MLA जावन ZP केस भितलो सगळे ZP MLAच्या मोती आहा हो ZP वयर जातलो आनी आपल्याचे कॉन्टेस्ट करता म्हणून आनी अशें करून जायत कडेन जाला दिसता फायनल म्हाका सांग बिफोर See, all MLAs सगळे MLA तकल्यांत get आसता. scared. I was also Zilla member. I had ambition to become MLA. I have become MLA. I am not worried तुका that कोण आनी भितलो ते no, I am not worried that any other MLA Zilla member would become MLA. See, कोणाचे नशिबान आहा ते मेवतलेच पण हांव इतलेच म्हणटा गोंयकार खातीर जर तर आमी काम करतले जाल्यार दीज आर ऑल स्मॉल इश्यूज दीज इश्यूज हॅव टू बी टेकन केअर स्ट्रीमलाइन केल्यार कितल्यो गजाल जाता. यो हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज जिखलेले आहा हेंका तुम्ही कामाक लाया हे हांव म्हणटा. हांव इतल्याचेर थांबता. 2 मेजर इश्यूज आमी डिस्कस केले आनी म्हाका दिसता खूब बरी सजेशन्स आयल्यात आनी दोन्ही वटेच्यान बरी सजेशन्स आयल्यात कारण ग्रासरूटार लोकां बरोबर काम करपी दोन्ही मनीस ताका लागून सजेशन्स आयल्यात. म्हाका दिसता हातूंतली एक 50-60% सुद्दां जरी मिनिस्टरांनी आपले मनार घेतले म्हाका दिसता लोकांची आनी गोंयकारांची जीण जी आसा ती बरी सुदारतली आनी मातशी सोंपी जातली कम्फर्टेबल जातली ती जावची इतली सगळ्यांची इच्छा आसा. तुम्ही आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पवित्र वाट प्रुडंट. नमस्कार.